ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तुम सगळ्यांक मिगेले नमस्कारू। तुमगेल पुराजनाले आशीर्वाद घेवन आजी अत चॅप्टर 3 म्हणजे तिन्नीचे अध्यायाचे पार्ट 2 आता स्टार्ट करतास। हरे कृष्णा। आम्ही लास्ट पार्ट 1 अंतू पळयले म्हळ्यार कर्मकांड कर्मयोग अंतू सकाम कर्मयोग आणि निष्काम कर्मयोग म्हणून आणि ताजी नंतर ज्ञानयोग अष्टांग योग आणि कशी भक्ती योग त्या योग लॅडर हातूंतल्यान वचेत आणि त्या एक्सटेंडेड योगा लॅडर प्रोग्रेसिव्ह योगा लॅडर म्हळ्यार कसने आणि एक्सप्रेस एलिवेटर म्हळ्यार सुपर फास्ट लिफ्ट आशिल म्हणजे म्हणून आमी त्या एग्जाम्पल आणि पळयलास। आणि तशीच तीन नमुनेचे कर्म असं म्हणून सकर्म विकर्म आणि अकर्म। सकर्म म्हळ्यार केदान आम्ही विंगडजना चांग लेखून चांग काम करताची त्या सकर्म आणि विकर्म म्हळ्यार पाप कर्म वाईट काम करचे ताजे एक्झाम्पल्स पळयलास। आणि अकर्म अकर्म म्हळ्यार आम्ही त्या म्हळ्यार भक्ती सेवेंतू करची पुरा काम अकर्म अंत येता। अकर्म म्हळ्यार कसने तक्का कंचेची एक रिएक्शन्स वापस येवचे आसना म्हळ्यार रिएक्शन झिरो जावन असता। त्या अकर्म ऍक्टिव्हिटीज त्या पुरा भक्ती सेवेंतू करचे पुरा ऍक्टिव्हिटी त्या अकर्म अंतू येता। ताजे निमित्त आम्ही केदना भक्ती सेवेचे काम करता आसताची आमका कंचेची चांग रिएक्शन येना वाईट रिएक्शन येना जाल्यार भगवंता लोट्टू कनेक्ट जाल्ला निमित्त आम्ही आध्यात्मिक जीवनांतू प्रोग्रेस जावन मुखार वचेत। आणि आम्ही पळयले कशी आमगेल जीवनांतू एक गुरी म्हणून दवरन आसता म्हणून ते आम्ही ट्रेनाचे एक्झाम्पलान पळयले। ट्रेनाचे आणि गोल पोस्ट नतिले फुटबॉलाचे त्या एक्झाम्पला निमित्त आम्ही अर्थ कोण घेतली कसं म्हळ्यार आमगेल जीवनांतू एक गुरी असता। आमगेल जीवनांतू गुरी नतलरी त्या एक प्राणीले जीवनाके काय उत्तम जल्लल जीवन नाही। आम्ही गुरी नाशी जीवन केल्लारी म्हळ्यार ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग खावचे न्हिदोचे आणि रक्षण करचे आणि लैंगिक जीवन इतले कोण असल्यारी त्या आम्ही द्विपाद पशु असील म्हणके म्हणून आम्ही लास्ट टाइम पुरा पळयलास। आणि कर्मी म्हळ्यार कोण म्हळ्यार तक्का काम क्रोध लोभ असून तो तागेल्या इंद्रिय तृप्तीक तो काम करता असल्यारी त्या कर्मी म्हणून सांगताची। आम्ही ह्या भौतिक जगताक आयलाल कसलेक म्हळ्यार आमका भगवंत
भगवंताक सोडून घेनो आम्ही इंडिपेंडेंटली आमका एन्जॉय करका म्हणून आम्ही आध्यात्मिक लोकातुलेन भौतिक लोकाक आयलालींची आमका कृष्ण नाका कृष्णा नाशी आम्ही आता आम्ही गम्मत करू येतं एन्जॉय करू येतं म्हणून आम्ही ह्या लोकाक आयलाले जाल्यारी ह्या भौतिक लोकाचे गुण स्वभाव कृष्ण सांगता नता मामोपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम म्हणून तो भगवद्गीतेंतू कृष्णानाची भौतिक लोका बग्गे सांगिलस आणि आम्ही पळयले कर्मकांड म्हळ्यार कसने कर्मकांड म्हळ्यार एकलो तक्का कसने एक गम्मत कोरका म्हूण आसल्यार एन्जॉय कोरका म्हूण आसल्यार तो सॅक्रिफायस कोरून घेनु देवते तांकां सॅक्रिफायस कोरून घेनु ताजे वेदिक हाजी प्रकाराची तो म्हळ्यार ते फल घेवन घेनु तो एन्जॉय करता ते कर्मकांडी आणि एक नास्तिकाक डिफरन्स कसं म्हळ्यार नास्तिक तो म्हळ्यार कसने रेग्युलेशन्स नाशी तो गम्मत करचे पळयता एन्जॉय करचे पळयता इंद्रिय तृप्ती करचे पळयता जाल्यार कर्मकांडी आशिल्लो तो म्हळ्यार वेदिक रुल्सा प्रकार आसून घेनु रेग्युलेटेड जावन घेनु तो तो एन्जॉय करच्या पळयता आसता आता एक उदाहरण दिवची म्हळ्यार एक आंबान एक चेरडाक एक चॉकलेट अथवा एक जेम्स दिवचे म्हणले की तेदन आंब कसं करता म्हळ्यार एक मॅक्सिमम एक 3 अथवा 4 चॉकलेट मात्र दिता कसलेक म्हळ्यार आंबाक त्या चेरडाले दांताचे दांत वायट जाता म्हणून एक कन्सर्न आसता जाल्यार त्यांची चेरडान अम्माल पर्साचे दुड्डू चोरून घेनु अंगडी वसून घेनु एक फुल पॅकेट एक 50 चॉकलेट हाडून घेवन त्या खाता बसल्यार ताजे दांत वायट जाता त्या रेग्युलेशन्स नाशी खावचे त्यांची डिफरन्स एक नास्तिकाल आणि कर्मकांडीले मध्य आसचे आणि आम्ही अनेक पळयल्या कर्मकांड आणि कर्मयोगाचे आसचे डिफरन्स कसने म्हणून कर्मकांड म्हळ्यार कर्मकांडांतू देवते म्हळ्यार 33 कोटी देवतेन तेकलेंक आराधन करून घेनु त्यांनी तो फल घेता आसता जाल्यार आम्ही केदना कर्म योग योग म्हळ्यार कसन जाता म्हळ्यार योग ताजे मिनिंग टू कनेक्ट विथ द सुप्रीम अथवा टू कनेक्ट विथ द कृष्णा म्हणून जाता योगाचे मिनिंग टू कनेक्ट विथ द सुप्रीम सो कर्म योग अथवा ज्ञान योग कसने येताना आम्ही कर्मा ಮೂಲಕ कृष्णालೊಟ್ಟು कनेक्ट करचे म्हणून येता सो द डिफरन्स कसं म्हळ्यार कर्मकांड अंतू देवते तांकां एकलो आराधन करता आसता आणि कर्मयोग अंतू कृष्णाक आराधन करून घेनु तो फल घेता आसता जाल्यार कृष्णान भगवद्गीतेंतू सांगिलस कोण देवते तांकां आराधन करता तांगेले हे फल टेम्पररी असता आणि ते हाव सँक्शन करचे आणि ते देवते तांनी ताका दिताची कसलेक म्हळ्यार आम्ही त्या पळयलास विष्णू इज यज्ञेश्वरा विष्णू यज्ञेश्वर म्हूण घेनु कोणेची खंयचेची देवतेक आराधन केल्यार समेत तांनी इनडायरेक्टली विष्णुकाची आराधन करचे कसलेक म्हळ्यार विष्णू इज द यज्ञेश्वरा म्हूण घेनु आणि त्या कसने सँक्शन वापस येवचे समेत त्या विष्णून सँक्शन केल्यार देवते तांनी दिताची विष्णून सँक्शन करनी जाल्यार त्या देवते तांनी दिवच्याक जायना ताकाची आणि देवते 33 कोटी देवते तांनी एक युनिवर्सल म्हळ्यार एजंट्स आशिल म्हणके कृष्णाले एक अंडर तांनी युनिवर्सल अफेअर्स मॅनेज करच्याक तांनी कृष्णाक सहाय करता आसताची आणि तांतू सकाम कर्मयोग आणि निष्काम कर्मयोग आम्ही पळयला सकाम कर्मयोगांतू एक लेख फलाचे आशी असता जाल्यार निष्काम कर्मयोगांतू तो फलाचे फुल आशी नाशी पुराची फलाचे रिजल्ट्स म्हळ्यार त्या कृष्णाक दिवन घेता आणि म्हाका हृदय मात्र शुद्धीकरी म्हूण घेनु सांगता तशीची ज्ञानयोग म्हण कसं म्हण पळयला म्हळ्यार शुद्ध हृदय शुद्ध जाल्यार तेदना दिव्य ज्ञान मेळता आणि तशी अष्टांग योगांतू एकलो अष्टसिद्धी घेवच्या पळयता योगिक पावर्स घेवच्या पळयता अथवा तो
तका वैकुंठ वापस वचका म्हण जाल्यार तो परमात्मा हृदया भितर आशिल्लो परमात्मा वयरी मेडिटेशन्स करता जाल्यार पुराके अत्युन्नत योग म्हळ्यार भक्ती योग कसलेक म्हळ्यार भक्ती योग अत्यंत सुलभ योग आणि हे कृष्णाक डायरेक्ट कनेक्ट जाल्ल्या निमित्त हे आमकां फास्ट रिजल्ट समेत दिता तकाची हे आमगेले हृदय आमी कृष्णाक दिवचे तशीच कर्मयोग म्हळ्यार पाथ ऑफ एक्शन ज्ञान योग म्हळ्यार पाथ ऑफ नॉलेज अष्टांग योग म्हळ्यार पाथ ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन आणि भक्ती योग म्हळ्यार पाथ ऑफ लव और हार्ट सो आमगेले हृदय केदना एक योग प्रोसेसाक इन्वॉल्व जावन असता तेदना आमगेले माइंड इंटेलिजन्स आणि सेन्सस म्हळ्यार मनस्सु आणि बुद्धी आणि इंद्रिय पुराची अपने आप तांणी हे प्रोसेसान इन्वॉल्व जाताची ताज निमित्त भक्ती योग विंगड पुरा योगा ते विंगड पुरा योगाचे प्रोसेस भक्ती योगांतू इन्वॉल्व जावन आशिल्ले निमित्त भक्ती योगा हायेस्ट योगा म्हणून आमी सांगताची आणि कृष्ण अर्जुनाक सांगता तू युद्ध सोडून हांव रान्ना वता म्हण सांगल्यार तशी करू नज कसलेक म्हळ्यार आमकां केदन भौतिक आसे असता तेदना आमी सकाम कर्म योग करका अथवा कडे पक्ष सकाम कर्म योग करू जायनी जाल्यार समेत कर्मकांडी जावन घेवन एटलिस्ट आमी काम करका तकाची तू युद्ध करची लायक म्हण घेवन सांगता आणि आमी पळयले कशी विंगड यज्ञ प्रोसेस आमकां म्हळ्यार कशी यज्ञ केल्यार आमकां रेन्स येता म्हळ्यार पावस येता पावसा निमित्त आमकां धान्य मेळटा धान्य कल्लाल तेदना ते म्हळ्यार आमी ते वापस देवते तांकां ऑफर करून घेवन अथवा कृष्णाक ऑफर करून घेवन हे करताची ते कशी ते सायकल ऑफ सॅक्रिफायस ते आमी पळयलेलो आसा आणि कशी कलियुगांतू हरिनाम संकीर्तन यज्ञ मात त्या हायेस्ट वर्क यज्ञ आणि त्या वर्क म्हळ्यार आमगेल कलियुगांतू प्रिस्क्राइब्ड यज्ञ म्हण घेवन आमी पळयलेलो आसा आता आमी मुखार सुनोवच्या पार्ट 2 कर्मयोगाचे पार्ट 2 द थर्ड सेक्शनांतू कृष्ण सांगता म्हळ्यार आतां तू हृदय शुद्धी करून घेवन मुखारसून गल्लाल तेदना तुका हृदय संपूर्ण शुद्धी जाल्ल्यार समेत तुगेले कर्तव्य म्हणजे एक सोडच्याक नज म्हण घेवन एकलो आत्मरती जाल्लो आत्मरती म्हळ्यार आत्मसाक्षात्कार पोवून आशिल्लो अथवा इंद्रिय आराम व्यक्ती म्हण घेवन ताका सांगताची तो तू तितले एक एडवान्स्ड स्टेजाक गल्ल्यार समेत तुगेले कर्तव्य अथवा धर्म सोडून म्हण घेवन कृष्ण अर्जुनाक सांगता हांगा कृष्ण अर्जुनाक 3.17 श्लोका तुलें 3.35 श्लोका निष्काम कर्म योगा अंतू विंगड एग्जांपल्स दिवन कसले कमी आमगेल धर्म कोरका म्हण घेवन हांगा तो एक्सप्लेन करता आसा आणि तो जनक महाराजाले उदाहरण दिता तेदना अर्जुनाक एक प्रश्न येवच्या पुरो कसा म्हळ्यार कसलेक हांव आमगे मिगेले आत्मसाक्षात्कार जाल्ल्यार समेत हांव आनीक कसले मिगेल कर्तव्य हांव मुखारसून कोरका म्हण ताका एक प्रश्न आयल्या निमित्त कृष्ण ताका सांगता वै तुगेले आत्मसाक्षात्कार जाल्ला जाल्यार तू विंगड जनाक एक एग्जाम्पल सेट करच्या खातीर तू हे तुगेल कर्तव्य तू मुखारसून वचका जत्ता आणि आत्मसाक्षात्कार जाल्लेले सिम्पटम्स कसले तागेले सिम्पटम्स म्हळ्यार ताका एक इंद्रिय तृप्ती तो करना आणि तो केदनाय भगवंताले टुवर्ड्स तो ताका कनेक्ट करून घेवन असता आणि ताका भितर तुलेन त्या भक्ती सेवे आणि ते कर्मयोग केला ताका एक त्या भितर तुलेन एक आनंद असता ताकाची इनसाइड प्लेजर म्हणटाची भितर तुलेन तो आत्मतृप्त जावन असता तो आत्माराम म्हण सांगताची आत्माराम जावन घेवन असता जाल्यार कृष्ण सांगता त्या मस्त एडवान्स स्टेज अर्जुना जाल्यार तू त्या स्टेजाक पोवचितनक तू
तुगेले क्षत्रिय ड्युटी जावन आशिल्ले तू युद्ध कोरकातीची म्हणजे न्हू कृष्ण अर्जुनाक सांगता. आता एक उदाहरण घेवची म्हळ्यार आता एकलो कार्पेंटराक एकल्यान आपयले म्हण जाल्यार ताका तो ओनर जावन आशिल्लो ते एक ताका पुरा रूख पुरा व्यवस्थ करता आणि ताका रुक्का जावका जाल्यार ते टूल्स म्हळ्यार ते कट करूक जावचे ते पुरा टूल्स पुराची ओनरूची ताका ते कार्पेंटराक दिता आणि ताका राबच्याक स्पेस दिता पुरा दिवन घेवन ताण कार्पेंटरान एक टेबल आणि चेअर कोरून घेतल्या म्हणले किया आणि ताण ते चेअर आणि टेबल कोरून जाल मागीर हे टेबल आणि चेअर मिगेले म्हणून क्लेम करूक जायना. कसलेक म्हळ्यार पुराची त्या ओनरानाची त्या कार्पेंटराक दिल्लाल आस जाल्यार तो ओनरू कार्पेंटराक कसकी एक सॅलरी म्हणून घेवन दिता. तशीच आम्ही आमगेले हांगा प्रपंचांत पळयता आसतना आमकां हे बेळक म्हळ्यार हे लाईट जावो अथवा उद्दा जावो अथवा आम्ही खावची धान्य जावो प्रति एक कृष्णान आमकां दिल्लाल आस ते जाल्यार आम्ही ते एक ग्रॅटिट्यूड अथवा कृतज्ञता भावना अशी आम्ही बरेची ते घेता राबून घेवन वापस कसनेची कृतज्ञता भाव म्हळ्यार ते व्यक्त पडसिना जाल्यार ताका आम्ही तो कृष्ण म्हणटा तो तसल व्यक्ती तो एकलो चोर जावन आस म्हण घेवन जाल्यार कर्मयोगी जावन आशिल्लो तो तशी लेखना ताका गोतस कसं म्हळ्यार ईशावास्यम इदम सर्वम म्हळ्यार हे प्रपंचाचे प्रत्येक कृष्णाकची ते बिलॉंग जावन आस आणि ते पुरा देवालयाची आस्ती हांव म्हाका कृष्णान म्हगेले कोटा म्हण घेवन एक दिल्लाल आस हांव ते म्हगेले कोटा म्हाका दिल्लाल कोटा हांव उपयोगिसून घेवन ते देवालय सेवेंत हांव म्हळ्यार यूज करता म्हण घेवन आणि म्हाका म्हगेले म्हळ्यार त्या कार्पेंटराक कशी ताण सॅलरी दिला तशीच कृष्ण म्हाका म्हगेले हृदय शुद्धी करता म्हळ्यार तेदना हांव म्हगेले हृदय शुद्धी जाता गल्लाल तेदना म्हाका म्हगेले नॅचरल म्हळ्यार स्थान कसं म्हण घेवन म्हाका कळता म्हण घेवन तो कर्मयोगी आलोचन करता आसता. तशीच जनकरा महाराजाले एक उदाहरण दिल्लाल आस. जनक महाराज तो आत्म रती जावन आसता म्हळ्यार ताका कर्मयोगांतू तो परफेक्शन होवन घेवन आसता जाल्यार ताका तो राज्यभार करता आसता. कसलेक म्हळ्यार तो एक एग्जाम्पल सेट करच्याक म्हण घेवन तो आणि कसलेक एग्जाम्पल सेट करता म्हण घेवन ते एक डाऊट अर्जुनाक आयल्यार श्लोका 21 तंतु कृष्ण अर्जुनाक सांगता यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तत्ते तरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते म्हळ्यार अर्जुना कोण एकलो समाजांतू श्रेष्ठ जाल्लो एकलो व्यक्ती तो कसने खंयची नमुने एक काम करता ते तागेले एक उदाहरण पळोवन घेवन ते वरलाले लोकाचे विंगड जन पुरा त्यांची फॉलो करताची ताचे निमित्त तू एक म्हळ्यार रायाले तसले स्थानांतू आशिल तेदना तुवाची एक युद्ध सोडून घेवन गल्लारी पुराजन तांगेले तांणी लेखताची हम्मी समेत आमगेले कर्तव्य सोडयेत म्हण घेवन ताची जाल्ल्या निमित्त तू विंगड जनाक एक एग्जाम्पल जावन दाखोवच खातीर तू युद्ध केल्लारी तुगेलेची तो कितली लायक कोरून तागेले धर्म अथवा तागेले कर्तव्य करतास म्हण घेवन तुक पळोवन घेवन विंगड लोकाची विंगड जन समेत तुका अनुसरसिताची म्हण घेवन कृष्ण अर्जुनाक सांगता. ताकाची आम्ही एक सांगची आसता कसं म्हळ्यार लेट अस डू द बेस्ट अँड कृष्णा विल सी द रेस्ट म्हण घेवन म्हळ्यार आम्ही आमगेल काम आमगेल कर्तव्य कितली चंद रितीरी कितली लायक रितीरी जावच्या जतकी तितली लायक रितीरी आम्ही कोरका आणि ताजी फल कृष्ण आमकां
कशी दिता ताजी बगी आम्ही आलोचन कोरका म्हणना कसलेक म्हळरी कृष्ण भक्तवत्सल जल्लाल निमित्त तक्का वतस मिगेल भक्ताक हांव कसन दिवका म्हणू तक्का गोतस तशीची आम्ही मुखारची श्लोकांतू पळयताची कसा म्हळरी कृष्ण सांगता हांव अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जल्लर समेत हांव समेत वर्डीक जल्ला म्हळरी मक्क समेत चरडू आणि नत्रू असाची म्हाका म्हळ्यार तो सांगता ताका कृष्णाक आमकां पुराजना गोतशील म्हणके 16,108 वायफ्स आसाची त्यांनी द्वारकांतू क्वीन जावन आसाची तो अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जलरी तक्का कसनेची काम कोरका म्हणू ना जलरी तो कसं सांगतास म्हळ्यार श्लोक 23-24 अंतू हांव हे मिगेले हांव म्हळ्यार कर्तव्य कोर्न विंगडजन धक्के नी जलरी पुराजन व्यक्ती त्यांनी मिगेलेची पाथ म्हळ्यार मिगेलेची हादी त्यांनी फॉलो करताची तकाची हांव मिगेल कर्तव्य करनी जलरी हे जगतांतू एक नाश जावच्याक हांव कारण जाता ताजी खातीर हांव म्हाका कसनेची प्रिस्क्राइब ड्युटी ना जाल्यार समेत हांव एग्जाम्पल सेट करची खातीर हांवें ते परफॉर्म करता म्हणजे न्हू कृष्ण अर्जुनाक सांगता आणि मुखारचे श्लोकांतू आम्ही पळयताची अर्जुन सांगता वै आत केलो जन तुगेले म्हळ्यार एक पाथ फॉलो करताची जाल्यार मस्त जन असताची त्यांनी तुगेले पाथ फॉलो करनाची म्हळ्यार त्यांनी तांकां मनसो इच्छे कशी येता त्यांनी तांगे जीवन काडताची आणि केदनकी एक दिवसू त्यांनी देह सोडताची त्यांनी तुगेले पाथ फॉलो करनाची म्हणजे न्हू तांकांनी आम्ही कसन कोरका म्हणजे न्हू अर्जुन निमगिता तेदना कृष्ण सांगता तसले इग्नोरंट जनांक म्हळ्यार अज्ञानी जनांक तू डिस्टर्ब करच्याक वचू नाका तू तुगेल कर्तव्य कोर न्हू तू तांकां एक एग्जाम्पल जावन न्हू तू दाखय त्या तुका पळोवन घेवन त्यांनी फॉलो करताची इवन त्यांनी तुका फॉलो करनी जाल्यार समेत तू तांकां डिस्टर्ब करूक वच्चा नज त्यांनी कसलेक तशी लेखताची म्हळ्यार त्यांनी त्या एक अहंकार त्यांनी होंदून घेन असताची हे प्रकृतीचे म्हळ्यार एक तीन गुण म्हण घेन असता ताकाची ताका सात्विक राजसिक आणि तामसिक गुण म्हण घेन सांगताची त्यांनी केदना हे प्रकृतीचे तीन गुणाचे अधीनांतू येताची तेदना त्यांनी हावाची पुरा करतास म्हण घेन त्यांनी लेखता असताची ताजी निमित्त त्यांनी म्हाका शरणू जायनाची ताकाची कृष्ण सांगता प्रकृते क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढात्मा कर्ताहम इति मन्यते म्हळ्यार प्रकृतीचे तीन गुणाचे अधीनांत येवन घेवन अहंकार येताना तो विमूढ जाल्लो तो आत्म पुराची हावाची करतास म्हणजे न्हू तो लेखता म्हणजे म्हळ्यार अतीक उदाहरण दिवचे असल्यार आम्ही केलो जन सांगचे पळयताची म्हळ्यार हांव मस्त एक दुर्बळ आशिल्लो व्यक्ती जावन आशिल्लो जाल्यार हांव कितली कष्ट पडवला मिगेल जिवनांतू म्हणून आनी हांव हुमुखान घेवन आनी हांव जिवनांत वयर येवच्याक मस्त कष्ट पडून आत्ता पळ मिगे लागी कोटी कोटी दुड्डू अस म्हणजे न्हू तो एक फाल्स प्राइडान तू तो सांगता असता त्या म्हळ्यार ताका कसन एक ज्ञान असना म्हळ्यार हे भगवंताल कृपे निमित्त ताका मेळ्ळा म्हणून तो आलोचन करता असना जाल्यार हांव मिगेल कष्ट पडून घेवन मिगेल निमित्तच हे कोटी कोटी दुड्डू म्हाका आयले म्हणून तो तशी उलयता असता जाल्यार एक्चुअली त्या भगवंताल एक कृपे निमित्त भगवंताल दये निमित्त ताका त्या कोटी कोटी दुड्डू मेळ नासता म्हणून ताका त्या एक ज्ञान असना त्या ह्या श्लोकाक उत्तम उदाहरण म्हळ्यार तसले एक एग्जाम्पल म्हळ्यार तो अहंकारा निमित्त तो आलोचन करता असता हे दुड्डू मिगेले निमित्तची
जल्लाले म्हूण घेनू आणि ಕೆಲವು जन एक सिंगर जावन असच्या पुरो अथवा ಕೆಲವು जन एक लायक आर्टिस्ट जावन असला त्यांनी आलोचन करताची हा बक्का किती एक चंद रीती हांव पद सांगता म्हणरी पुरा जन अट्रॅक्ट जाताची आणि मिगेल आर्ट पळयल्यारी म्हाका पुरा जन भारी खुशी पडवताची म्हणून त्यांनी लेखताची आर्ट मिगेल निमित्ताची जल्लाले अथवा ह्या खंट पुरा मिगेलेची शक्ती निमित्त हांव तशी करतास म्हूण घेनू जाल्यारी एक उदाहरण घेवन घेनू पळोवच असल्यारी एक घोड म्हणले किया आणि एक सूण आसा म्हणले किया आता एक रनिंग रेस एक कॉम्पिटिशन दवरल्यारी घोड आणि सुणेंत दोग जणांन धांवल्यारी कोण फर्स्ट येता घोड फर्स्ट येता आता अनेक कॉम्पिटिशन दवर न्हू एक बार्किंग कॉम्पिटिशन म्हणून म्हळ्यारी बार्किंग म्हळ्यारी भोव भोव म्हूण घेन बोगळूचे त्या कॉम्पिटिशन दवरल्यारी कोण फर्स्ट येता सुणी फर्स्ट येता आता त्या घोड्यान हांव रनिंग रेसान तू फर्स्ट आयला म्हूण घेनू अहंकार पडूचे आणि त्या सुणेन हांव बार्किंग कॉम्पिटिशनान फर्स्ट येयला म्हूण घेनू त्या अहंकार पडवल्यारी ताका अर्थ ना कसं एक म्हळ्यारी प्रत्येक जीवात्माक कृष्णान एक प्रतिभे अथवा एक टॅलेंट म्हणून एक दिल्लाल असता त्या तांक एक युनिक जावन कसं की कृष्णान तागेले दयेन तागेले करुणेन त्या दिवन असता त्या आस म्हणली कुडले एक अहंकार पडूचे त्या प्रकृतीचे एक तिनी गुणाचे अधीनांत आशिल तो तशी करतात उदाहरण ಕೆಲವು जनाला कोटी गटली दुड्ड असता ज्याला आरोग्य असना ಕೆಲವು जनाला आरोग्य असता जाल्यारी दुड्डू असना जाल्यारी तो कोटी गटली दुड्ड आशिलो मिगेला भयंकर दुड्ड अस म्हणून अनेक मिगेला आरोग्य अस म्हाका कसने रोग ना कसने ना 70 वर्ष जाल्यारी आराम अस म्हूण घेन अशी आनी अहंकार पडवल्यारी तो अज्ञानांतस म्हूण घेनू कृष्ण त्या श्लोकांतू सांगतास ताकाची ना कोणाक देवाल ज्ञान असना तो पुरा हांव करतास म्हूण घेनू लेखता असता आणि तशीची आता 3.30 श्लोकांतू आम्ही पळयताची मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा कृष्ण सांगतास अर्जुना तू संन्यास घेऊन घेनू रान्ना वच्ची नाही जाल्यारी तू तुगेल कर्तव्य कोर घेनू तुगेल फल म्हाका संन्यास रूपारी दी म्हूण घेनू हाजी अर्थ कसन म्हळ्यारी आमगेले शील रूप गोस्वामी त्यांनी एक भारी लायक हक्का एक सांगिल असं ताक एक युक्त वैराग्य म्हूण सांगताची युक्त वैराग्य म्हळ्यार कसं म्हळ्यारी आता हांव सांगले आरोग्य दुड्ड म्हूण घेनू ते आमगेला कोटी कटली दुड्ड असल्यारी त्या चुकी ना कसनेची आम्ही त्या कसा करूयेत आम्ही कुशेरी त्या भगवंताले सेवेन तू आम्ही उपयोग करूयेत तशीच आमके एक देवान एक लायक आरोग्य दिला म्हळ्यारी आम्ही त्या एक बॉडीली स्ट्रेंथ यूज करून घेनू कृष्णाले देवस्थानांतू अथवा घरांतूच विंगड आराधने करचे आणि कृष्णाल सेवे करचे अशी आम्ही उपयोग करूयेत त्या तकाची रूप गोस्वामीन शील रूप गोस्वामीन सांगिलस कसं म्हळ्यारी यूज एव्हरीथिंग इन द सर्व्हिस ऑफ कृष्णा म्हणून म्हळ्यार आमगेला कसं नस त्या पुराची कृष्णाले सेवेन तू उपयोग करचे ताका युक्त वैराग्य म्हणताची म्हळ्यारी आम्ही उदाहरण एक म्हणची जाल्यार आम्ही आता भगवंता सेवे करता आसताची जाल्यार आमगेल्या लायफांत आम्ही लॅपटॉप यूज करताची मोबाईल फोन यूज करताची व्हॉट्सएप यूज करताची जाल्यार आम्ही त्या लेखची नाही अय्यो हांव कृष्णाल सेवे करतास म्हाका हांव लॅपटॉप यूज केल्यारी हांव कसं एक डिटॅच जावचे जायना हांव बंधन जतकी म्हणून तशी म्हणून लेखची नाही कसं लेख म्हळ्यारी आम्ही त्या लॅपटॉप असो मोबाईल असो आम्ही त्या देवाले एकाक कसं सेवे खातीर यूज करता आसाची लॅपटॉप आता हांव आतां लॅपटॉप यूज करता आसा लेक्चर दिताना हांव कसन करता त्या पीपीटी रेफर करून हांव हांगा प्रवचन दिवच्याक प्रयत्न करता आसा तशीची मोबाईल फोनांतूय आम्ही
अत भागवत पुराण कोंकणी असले मस्त व्हॉट्सअप ग्रुप कोण देवाले प्रचार करचे आणि देवाले भक्तांक सेवे कशी करची आम्ही तशी प्रयत्न करत त्या हक्क युक्त वैराग्य म्हणून सांगताची त्यांची ह्या श्लोकाचे अर्थ 3.30 म्हळरी आम्ही संन्यास अर्जुना संन्यास तू घेवची नाही तू गेले फल मक अर्पण करी म्हणून सांगतास आणि अर्जुन कृष्ण सांगतासो अर्जुना हांव ह्या पुराजन योद्धांक हांव मारनो जाल्ला म्हणून कृष्ण 11th चॅप्टरान तो विश्वरूप दर्शन दाखवून गेलो त्या पुरा अर्जुनाक दाखयता ताचे निमित्त तू तुगेल कर्तव्य करी आणि तू हाजे क्रेडिट तुवची घे म्हणून आणि नेक्स्ट श्लोकान तो 3.31 तो ता सांगतास केदना एकलो पुरा त्या कर्म फल मक दिवन गेलो ह्या करता म्हळ्यार तो काम करता असता तो कर्म बंधनातुल्यान तो मुक्त जाता आणि तो मिगेले वैकुंठ धामाक तो वापस येता म्हणून तुम्ही हांग दोन चित्र पळयता आसाची त्या 31st श्लोकाचे लेफ्ट ते केदन तो एकलो देह सोडता आस तक्का आपोनोरक विष्णुदूत आयलींची वैकुंठातुल्यान तक्का वैकुंठाक वापस आपोनोरक जाल्यार 32 श्लोकान तू कृष्ण सांगतास कसं म्हळ्यार सर्व ज्ञान विमूढाम स्थान विधी नष्टान अचेतसहा म्हणून म्हळ्यार कोण हे कर्म अशी फल मक दिनाशी त्यांनी इंडिपेंडेंटली त्यांनी काम करताची त्यांनी एक कर्मबंधनाक त्यांनी सिरकताची आणि त्यांनी पापकारी केला निमित्त त्यांनी नरकाधिकण त्यांनी वत्ताची म्हणून म्हळ्यार राक्षसी एक देह अथवा प्रवृत्ती त्यांनी ಹೊಂದून गेनो आस्ताची म्हणून कृष्ण ह्या दोन्ही श्लोकांत तू सांगतास आणि नेक्स्ट श्लोकांत तू आता अर्जुनाक एक प्रश्न येवच्या पुरो म्हळ्यार कृष्णा तू सांगतास कसं म्हळ्यार एकलो पाप करताल व्यक्ती तो म्हळ्यार फॉल डाऊन जाता अथवा तो नीच योनिकनी वच्चे साध्यते असता म्हणून गेलो जाल्यार हांव पळयता केलो पंता एक योग पातार आशिल समेत म्हळ्यार चांग काम करताची तो भक्ती सेवेन तू मुखार वच्चाक तो प्रयत्न करता असल्यार समेत तोवय केलो पंता पाप करच्याक एक टेंडेन्सी असता मू त्या कशी म्हणून एक अर्जुनाक प्रश्न येता म्हळ्यार आता दोन सिच्युएशन आस एक सिच्युएशन म्हळ्यार एकल्याक कसने गोतना म्हळ्यार गोतना अशी अज्ञान निमित्त तो पाप करता त्यास ओके त्या एक अक्सेप्टेड म्हणून एक सांगल्यार जाल्यार अनेक नमुने जन असताची तांकां पुरा गोत असता म्हळ्यार एक वायट काम केल्यार ताका एक पाप येता पाप जाल्यार हांव ताजे वायट रिएक्शन्स हांव भोक्का जाता म्हाका दुःख येता मुखार फ्युचरान तू म्हणून अशी गोत असून समेत एकलो पाप कार्य करतमू त्या कसलेक म्हणून अर्जुनाक प्रश्न येयला निमित्त कृष्ण 3.33 श्लोकांतू सांगता हे अर्जुना एकलो आत एक योगा पाताक घेतला तागेले जीवनांत अळवडसून घेतला म्हणल्यार मात्राक तो एक रात्री भितर अथवा तत्क्षण तो शुद्ध जाता म्हणून अर्थ नाही आता एक उदाहरण दिवची म्हळ्यार एक गुड्स ट्रेन एक फास्ट एक 100 km/h अंत वता असताना त्या आता रब्बोका म्हणून एक आता हंग ब्रेक घाल्ले म्हण जाल्यार त्या 1 फीट भितर रब्बना त्या एक 30 फीट की एक 50 फीट की मुखार वसून गेनो रपता आणि त्या ब्रेक घाल्ला क्षणातुलेन त्या रपच्याक मस्त एक स्वल्प समय लागता तशीची एक योगी जावन आशिल्लो भक्ती योगी अथवा खंयचे एक योगी जावन आशिल्लो तागेले एक हृदयांतू कितली की लक्ष कोटी जन्म म्हळ्यार पूर्व जन्मातुलेन एक डीप रूटेड कंडिशनिंग असता म्हळ्यार एक हृदया भितरी एक हृदय ग्रंथीशी हे एक केलो अनर्थ अथवा त्या वायट म्हणल्यार एक कसन की एक स्वल्प गुण तागेलांतू त्या डीप रूटेड कंडिशनिंग जावन गेनू असता त्या क्रमेण ग्रॅज्युअल जावन गेनू त्या शुद्ध जाता वता तो तकाची 3.34 अंतू तो सांगता कृष्ण कसं म्हळ्यार त्या ग्रॅज्युअल प्युरिफिकेशन प्रोसेस म्हळ्यार
स्टेप बाय स्टेप जाता त्या एक रात्रो रात्री एक शुद्ध जावची एक प्रोसेस नाही त्या ताका एक समय लागता आता उदाहरण एक फॅन जोर गुंतास म्हणले क्लारी आता आम्ही त्या फॅन बंद केली कूडले त्या रप्त ना त्या ಸ್ವಲ್ಪ वेळो गून घेणू कडेरी रप्ता तशीची एकलेक अत भक्तियोग प्रोसेस ताणे तागे जीवनान तळवडसून घेतलारी त्या तो तका म्हळरी तो शुद्ध भक्त जावच्याक एक ಸ್ವಲ್ಪ समय लागता तकाची त्या तक केलो पंत त्या तो पाप कार्याक तो वलवू जाता जलरी कृष्ण अर्जुन सांगता म्हळरी ते कसलेक म्हाका ते बाय फोर्स म्हळरी अत म्हाका गोतस त्या पाप कार्य म्हण जलर समेत केलो जन ते ऍक्ट करताची जलरी हांव आत मिगेल क्षत्रिय ड्युटी तू कोरका मिगेल क्षत्रिय ड्युटी तू कोरका म्हणून पदे पदे तू सांगतास हांव मिगेल क्षत्रिय ड्युटी सोडून घेनो हांव ब्राह्मण जाल्यार कसन चुकी आस म्हूण घेनो अर्जुन कृष्णाक एक निमगूज तसल एक प्रश्न तागेले मनान तू येता तेदना कृष्ण तक अर्जुनाक सांगता तू तुगेल कर्तव्य करी विंगड जनाक अनुकरणे करची नाही इमिटेट करची नाही कसलेक म्हळ्यार श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात स्व अनुस्थितात स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह म्हण भयावह म्हणत तू तुगेलेची ड्युटी चुकी जावन केला रीची त्या अडना जाल्यार विंगड जनाले तू कर्तव्य म्हूण घेवन करचे ते तुका भयाक कारण जाता कसलेक म्हणारी तू क्षत्रिय म्हणलाले तू एक स्वभाव होंदून घेवन आसून घेनो तू ब्राह्मणाल म्हणके एक ऍक्ट करूक गल्लारी तू त्या ब्राह्मण वृत्ती सोडून घेनो तू एक खडग दोरचे काल काय मस्त दूर ना कसलेक म्हणा तुगेल त्या स्वभावाची तशी आस म्हूण घेनो 3.35 श्लोकांतू कृष्ण अर्जुनाक सांगता आस आता मी लास्ट सेक्शन पळोवचे एनिमी ऑफ द सोल म्हूण घेन म्हळ्यारी एक अर्जुन कृष्णाक सांगता म्हाका पुरा गोत आस म्हळ्यारी हांव कृष्णाले सेवे केल्यारी अशी हांव शुद्ध जाता वता आनी कृष्णानाची पुरा सृष्टी केलाले आनी मिगेल कोट कितलेस हांव तितले दवन घेवन आसका म्हाका पुराची गोत आस जलरी समेत हांव केलो पंता म्हळ्यारी सिनफुल्ली ऍक्ट करची तसले म्हाका टेंडेन्सी म्हळ्यार स्वभाव येता ते कसले का म्हणून आता उदाहरण एक रावण आले एक म्हळ्यारी रावणाल एक उदाहरण घेतलारी रावणाक मंडोदरी बायल आशिल्ली जलरीची तागेल कोटानेशी म्हळ्यारी ताका विंगड जन म्हळ्यारी सीताक अपहरण करच्याक समेत ताणे प्रयत्न केले त्या राग आणि द्वेष ह्या एक प्रवृत्ती एकलेक आशिल निमित्त ताका एक इंद्रिय वस्तूक तो अट्रॅक्ट जाता आणि तो अर्जुन सांगता म्हाका एक नमने गळ दोन घेनो हे बाय फोर्स हे पाप करूक प्रेरेपण करतमू ते कसन ते मेगेल वैरी ते कसन म्हूण घेनु अर्जुन कृष्णाक निमगीता तेदना तो कृष्ण अर्जुनाक सांगता 3.37 काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशन महापापा विधियेनम इह वैरिणम ते काम अर्जुना काम म्हळरी काम म्हळा कसा म्हळरी त्या प्रेमाचे विरुद्ध जावन आशिल्ले पुरा काम काम आमगेले आम्ही ताजे एक्झॅक्ट मिनिंग म्हळरी कृष्णाक इष्ट नातिले कस पुराची आमका ते करचे एक आशी असता त्या पुरा काम म्हूण घेनु सांगता आणि 3.38 श्लोकांतू कृष्ण सांगता 3 नमुनेचे लेयर्स असता म्हळ्यार डिग्रीज ऑफ काम असता केलो जनाक अत्यंत छड जावन काम असता आणि केलो जनाक मीडियम आणि
ಕೆಲವು ಜನಾಲು काम अत्यंत हायेस्ट असता ताक तीन उदाहरण दिता ते एक कसा म्हणरी एक उज्जैन तशिले एक होगे म्हणरी स्मोक म्हणून सांगताची अनेक एक कन्नडीक धूळ आवरित जावन कशी असता तितले एक काम आणि भ्रूण म्हळरी अम्माले गर्भांत आशिल्ले भ्रूणाचे तितली कवर जावन आशिल्ले तीन नमुनेचे एक काम असं म्हणून कृष्ण अर्जुनाक सांगता हे कशी म्हळरी आमगेले एक मनुष्य जन्मांत आशिल्ले काम त्या एक फायर कवर्ड बाय स्मोकाक एक उदाहरण दिवेत आणि एनिमल्स प्राणी जीवन आणि पक्षी जीवनाचे एक आशिल काम ते कन्नडीक आवरित जावन आशिल्ले एक धूळी तितली आणि सस्य आणि ट्रीज आणि असा नवे झाड आणि ताजे एग्जांपल कसं म्हळरी अम्माले पोट्टा भितर आशिल्ले भ्रूण तितले आशिल्ले तितले काम त्या सस्य आणि त्या जड्डा त्या जन्मांतू तांकां तितली काम आशिल्ले निमित्त तांकां त्या देह मेळ नासता तशीची आमी पळोवचे गेल्यारी हे मनुष्य जन्मांतुले तोगूच योनी गल्ला म्हणके तांगेले कामाचे इंटेन्सिटी ते चड जावता वता असता आणि तशीची 3.39 तो कृष्ण सांगता म्हळरी हे काम म्हणलाले केदना सॅटिस्फाई जावचे म्हणून ना कसलेक म्हळरी त्या आमी कशी एक उज्जाक पेट्रोल घालता आशिल म्हणके ते चड जत्ता वता तशीची आमी केदना एकलो काम म्हळरी सॅटिस्फाय करू वता ताजे ते डिझायर म्हणा आशे त्या एकलेक चड जत्ता वता म्हणून आणि कृष्ण अर्जुनाक सांगतास ते काम खै खै असं म्हणून 3.40 तो त्या इंद्रियांत अस मनस्सांत असनी बुद्धींत अस म्हणून आणि 3.41 अंतू तो सांगतास तू एक इंद्रिय तू केदना इनिश म्हळरी फर्स्ट इंद्रिय तू कंट्रोल केलारी तुगेले मनस्सु आणि इंटेलिजन्स कंट्रोल करूक तुका इजी जाता त्यांची 3.42 सांगता इंद्रियाणी परण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु शामो म्हळरी आम्ही केदना अत एक इंद्रिय काम एक कामावेरी विजय पावका जाल्यारी फर्स्ट आम्ही आमगेले इंद्रिय वेरी आम्ही फोकस करका हंग ह्या चित्रांत तुम्ही पळयताशील म्हणके एक श्रीमद भागवताचे संची स्कंदांतू एक काणी येता अजामिला म्हणून एक ब्राह्मण असता तो एक दिवस रान्नाक त्या पूजे खातीर म्हळ्यार होमा खातीर एक राखूड आणि ताजी ಸ್ವಲ್ಪ फूल हाडच्याक गल्ला तेदना तो एक दृश्य पळयता एकली वैश्य जावन आशिल्ली एकलो नीच एकलो धर्मशालोटू ती गम्मत करता असता त्या पळोवन घेनु ताका एक नमुने तागेले मनांतू काम म्हळ्यार हुटवता तेदना ताका माइंड डिस्टर्ब जाता तेदना आम्ही ह्या श्लोका प्रकार पळोवच्या गल्लारी तो हांगा कसा करतास म्हळ्यारी तो ते दृश्य पळयतास आणि ते मनस्सु कंट्रोल करची खातीर शास्त्राचे श्लोकय सांगतास जाल्यारी आम्ही अर्थ करून घेवका कसं म्हळ्यारी इंद्रिय आम्ही इंद्रिय वस्तू तुलेन काणाशी आम्ही ताका कंट्रोल करूक जायना ताण कसा करका आशिल म्हळ्यारी त्या दृश्य त्या दिसल्या म्हळ पुढले त्या तागेल दोळ आणि त्या मन त्या दृश्यातुलेन विंगड कडेन होवन घेवन तेदन ताण श्लोक सांगता आसल्यारी तागेले इंद्रिय मनस्सु आणि तागेले हातोटीक येत आशिल्ले जाल्यार तो कसा करतास त्या दृश्य पळयतास आणि त्या पळयता आशिल्ले निमित्त ताका ते काम येता आणि तो मुखार सुनू त्यांची वैश्यक तो वर्डीक करून घेता आणि आमकां त्या काणी पुरा त्या संची स्कंदांतू गोतस कसं म्हळ्यार कडे लास्टाक ताणें नारायण म्हणून घेनु नाव सांगून घेनु कडेरी विष्णुदूत ताका रक्षण करच्याक येताची तशीची आत पळयतना आणि आम्ही आमगेल मनस्सु कशी हातोटी खडका म्हणून घेनु 3.43 तो कृष्ण सांगतास म्हळ्यारी आम्ही बुद्धी स्पिरिच्युअल आध्यात्मिक बुद्धी उपयोगिसून घेनु आमगेले मनस्सु कंट्रोल हाडका म्हणून घेनु आता आम्ही इतली पुराची
आम्ही आता ऐकलालस जलरी आम्ही प्रॅक्टिकल आमगेले जीवनांतू कशी हे फॉलो करूयेत आम्ही आमके एक संशय येता आम्ही आता इतली पुरा देवाल कतीर कोरका म्हणू ऐकता आसची तस जलरी मक्का मिगेल जीवनांतू एक एन्जॉय करचे अथवा गम्मत करची तसले कसनेची नाव आहे म्हणी ಕೆಲವು जन आलोचन करच्या पुरो जलरी तक्का आमगेले शास्त्रांतू एक लायक एक उत्तर दिल्लालस कसन म्हळरी हे प्रपंचांतू आम्ही पळोचे एक गम्मत अथवा एन्जॉयमेंट अथवा इंद्रिय तृप्ती त्या कसने असच्या पूर त्या फर्स्ट आम्ही अर्थ कोण घेऊ का कसं म्हळरी त्या तात्कालिक जाऊन घेणू असं तक्का नेक्टर इन द बिगिनिंग अँड पॉइजन एट द एंड म्हणून घेणू सांगताची जलरी योगी जाऊन आशिलो तो तो काय गम्मत अथवा तो खुशी पडवता ना म्हणून नाही तो इंद्रिय तृप्ती करताले के कितली हजार कोटी गटले चढ खुशी तो भितर तुलन तो पडवता असता तकाची एक श्लोक अस रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम परेनसो परब्रह्मा विधीयते म्हणून म्हणरी कोण योगी जाऊन असता तो अनंत रीतीरी सत्य आनंद म्हणरी एक आध्यात्मिक जल्लाला एक आनंद तो पडवता असता कशी राम नाम जप कोरगेनो अथवा कृष्ण नाम जप कोरगेन कसं लेख म्हणरी श्रील रूप गोस्वामी त्यांनी सांगताची कृष्ण नाम आणि राम नाम कितली एक छंद म्हणरी त्या मगेलगी मक्का लक्ष कान असल्यार समेत त्या नुप्रो आणि त्या उच्चारण करच्याक हजार गटले जीभ असल्यार समेत नुप्रो म्हणू आणि आम्ही समेत आम्ही आता आमगेले स्वामेन आणि आमगेले हंग सुधींद्र तीर्थ स्वामीच्या वतांनी पुरा आमकां त्या उपन्यास दिता तांणी सांगचेस आता राम नाम पायसक्के कृष्ण नाम सक्करे म्हणून ह्या सक्कर म्हळा गोड तितली गोड तशीची हरिनाम म्हणजे ते एक भारी एक स्वीट म्हणजे भारी एक छंद जल्लाले आणि ते भारी सिही आशिले एक दिव्य नाम त्या आमगेले जीवनांतू केदना आम्ही हरिनाम करताची तेदना आमगेल जीवनांतू आम्ही हेज्जे हेज्जे एक मुखारसून वता आसिल म्हणजे आमकां जीवनांतू चढ चढ आनंद मेळताची वता त्या भक्तियोग तांची आमकां शिकोचे म्हळ्यार भक्तियोग काय भारी कष्टशील मार्ग नाही सुलभ मार्ग आमगेले आता एक 100 वर्षा पुढे पळयलारी आमगेल मलगड पुरा त्यांची कोर इलाले हरिनाम कोरगे नसतशिलींची भजन कोरगे नसतशिलींची कीर्तन कोरगे नसतशिलींची जला आत्ता आमका अर्थ है कसन है ब्रिटिशर्स आयली मागीर ते आमकां कसन केलो नक्क जलाल पुरा भारतांतू सोंड गल्लींची आमगेल कल्चर ಸ್ವಲ್ಪ नाश जाता आस तशीची टीव्हींतू आणि आयलाल तेदना विंगड प्रोपोगंडा पुरा जावन गेनो आमगेले त्या आध्यात्मिक जल्लाल आमगेल संस्कृती आम्ही विसरतासची आता आम्ही काही विंगड नवेच काही उत्पादन कोण घेणू आता सांगतासची नाही ह्या पुरा आमगेल मालगडेन फॉलो कोण आयलालेची आमगेल जीवनांत त्यांची हरिनाम करचे आणि आम्ही रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स फॉलो करचे ह्या पुरा आमगेले नॅचरल जावनू आसचे तसले गुण तकाची आम्ही आमगेले जीवनांतू जलतितले आम्ही भक्ती सेवे कोण घेणू जीवन सार्थक कोण घेवच्याक प्रयत्न करका आता शास्त्रांतू सांगिलस हरेर नाम नामैव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा म्हणून हे कलियुग अंतू हरिनाम सोंड घेणू विंगड कसने उपाय ना आमगेले उद्धार जावची कतिरी आमगेले आत्मसाक्षात्कार जावका जलरी हरिनाम सोंड घेन आमका कंचे उपाय ना कंचे म्हळ्यार कृष्ण नाम जप कोरका राम नाम जप कोरका हरिनाम जप कोरका म्हणून आम्ही आमगेलेची म्हळ्यार एक आमका इन्स्पायर कोण घेवका कसं लेख म्हळ्यार कोणाक हे आध्यात्मिक भगवद्गीते आध्यात्मिक ज्ञान मेळ नसता तक हे दुर्लभ मनुष्य जन्माचे एक इम्पॉर्टन्स गोत असता आणि 2 निमिष हांव घेतास हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशक नामनाम कलिकल्मष नाशनम नातः परतरोपायः सर्व वेदेषु दृश्यते म्हणून पुरा वेदाचे एक सार कांडगेन पळेला री त्या ह्या महामंत्राचे ग्लोरी म्हणून ब्रह्म नारदाक सांगता म्हणरी कलिसंतरण उपनिषत्तांतू हे संगीलस तशीची 1000 विष्णू नाम म्हणरी एक राम नाम आणि 3 राम नाम काढलारी एक कृष्ण नाम काढचे एकची तशीची आम्ही पळेलारी हे एक हरे कृष्ण महामंत्र कितल्या 4 कृष्ण नाम आणि 4 राम नाम येताना एक 16 पंत म्हणल्यार 16 टाइम्स विष्णू सहस्र नाम केल्लारी कितले फल मेळता ते एक हरे कृष्ण महामंत्र केल्ला निमित्त आमका मेळता आमका 16 टाइम्स विष्णू सहस्र नाम सांगका जाल्यारी 8 hours जावका 8 hours म्हळ्यार विष्णू सहस्र नाम कोरनाकाची म्हणून हांव सांगताच नाही हांव महामंत्राचे पोटेन्सी सांगतास एक हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हांव एक पंत सांगले हांव 16 टाइम्स विष्णू सहस्रनाम सांगिल तितले फल म्हाका एक हरे कृष्ण महामंत्रात मेळटा तकाची तक महामंत्र म्हूण सांगताची महामंत्र म्हूण सांगताची आणि तशीची हे गरुड पुराण ब्रह्मांड पुराण श्रीमद भागवत हंतपुराची हरिनामाचे ग्लोरी सांगिलस हे वेदाची सारची हरिनाम संकीर्तने तशीची कृतेय ध्यायतो विष्णु त्रेतायम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात म्हणून भागवतात्माचे 12th स्कंदांतू सांगिलस म्हणरी कोण 1000 गटली वर्ष त्रेतायुग म्हणरी कृतयुगांतू म्हळ्यार सत्ययुगांतू त्यांनी कोण गेनो त्या कसने त्या परफेक्शन पोवता आशिल्लींची आणि त्रेतायुगांतू 1000 गटली वर्ष त्या यज्ञ यागादी कोण घेन त्या परफेक्शन पोवता आशिल्लींची आणि द्वापर युगांतू इलाबरेट टेम्पल वर्शिप कोण गेनो 100 गटली वर्ष त्या 100 टेम्पलांतू वर्शिप कोण गेनो कसा परफेक्शन पोवता आशिल्लींची ते सेम परफेक्शन आम्ही आमगेले जीवनांतू एक 100 वर्ष की अथवा 80 वर्ष म्हणजे 80 years अंतू कितले आम्ही जीवन असत तेदना तितले कालांतू आम्ही हरिनाम कोण गेनो आम्ही त्या सेम परफेक्शन आम्ही पावूयेत म्हूण गेनो श्रीमद भागवत मानतो सांगिलस तशीची हांव म्हळ्यार हांव पुराजनक आमक सेरून गेनो आम्ही देवाला प्रार्थना करूया कसं म्हळ्यार आम्ही हे हरिनाम आमगेले जीवनांतू गंभीरतेंतू आणि सिन्सियर जावन गेनो आमगेले जीवनांत तळवडसून घेवया आणि आमगेले जीवन सार्थक करून घेवच्या पळोवन गेनो ह्यांची जन्मांतू आम्ही आमगेले मूलस्थान आमगेले घर जावन आशिल्ले वैकुंठ धामाक वचच्याक प्रयत्न करूया म्हणून हांव आम्ही पुराजन देवा लागीं मागया म्हूण सांगून गेलो हांगा 3rd chapter मुक्सितास हरे कृष्ण.